दिवचले हायवेचे काम चलता देखून येरादारी करपी लोकांचे हाल जावन रावल्यात। हायवे अधिकाऱ्यांनी सारखे नियोजन करिनासतना काम हातात घेतिल्ल्यान कोफुसांव निर्माण जाला। लोकांक सतावपी प्रश्न पयली जाग्यार घालून त्या उपरांत हायवेचे काम करपाचे थळावे आनी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन अधिकाऱ्यांक सांगला। थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना हायवे अधिकाऱ्यांनी दिवचलचे हायवेचे काम हातात घेतला। देखून ह्या मार्गार येरादारी करतल्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। थळाव्यांच्यो कागाळी येतकच थळावो आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी थळावी नगरसेविका अंजना वांयगणकरांनी घडणूक स्थळाची पळोवणी केली आनी अधिकाऱ्यांक लोकांक भिडसापी समस्येचेर जाप विचारली। ताच्या उपरांत आमी आतां जे एक्झिस्टींग आमदार आहा तांकां दिली, डिपार्टमेंटान डिपार्टमेंट आसा तांकां आमी लेटरां दिली, पूण तांच्यांनी तसो फॉलोअप घेवंक ना, बॅकअप घेवंक ना। पूण आयज कितें जालें, आयज लोकांची इतकी अडचण जाल्लेली आसा की लोकांक इतको त्रास जाल्लो आसा की तांच्यांनी विचार न करता डायवर्जन दवरिना लोक आयज थंय जो दवरला तांच्यांनी डायवर्जन इतको प्रोविजन केल्लें आसा, थंय लोक बायलां पडलेली आसा। आमी सुद्दां सगळे जाण जमोन एक नागरीक म्हणून एक विचार मांडलेलो आसा की आमी तांचे कडेन विशय मांडुया, नाल्यार लोक सगळे रस्त्यार येतले। आता तांचे कितें जाल्लें, लोक 2-3 जाणां बायलांक घेवन पडली आनी ती म्हाज्या घरा कडेन येयली की आमकां ह्यो वाट दवरले, आमकां कितें कळना म्हणून आनी ह्यो रोड आतां बंद जालो आमी कितें करता सराक सांगलें। आनी आतां आज जेईन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिलें आनी तेंच्यांनी जाय तितलें बेगीन करता म्हणून येईन आमकां गावडे सरान दिलें आमकां ते आपूण रोखटो करतलो म्हणून। आनी आतां तेंच्यांनी त्या खटल्याक लागून ह्यो दुसरो रोड आसा पळय हांगा पिराचे कोणी आमी आसात तोय हांगासून हेवी व्हेहिकल वयता, तर हेंय जर हांगा कट जालें जाल्यार लोकांक दिसलें की आमकां आनी वाट खंयची, कित्याक हितून भायले पेटीन जावं नायक नगरांसून वयता ते रोडूच पयलीं नेरो आसा। तांच्यान एक गाडी गेल्यार दुसऱ्या गाडयेक प्रॉब्लेम जाता सुटूंक, ल्हान गाडयो आनी ह्यो मोठ्यो गाडयो वचत जाल्यार सगळेच ब्लॉक जातले आनी प्रॉब्लेम क्रिएट जातले। हेका लागून सरान आनी ते जेईनी सगळ्यांनी येवन आज आमी कॉन्फरन्स घेतली ताका, कित्याक की लोकांकूय कळोनी की हांगासर हे ते काम करता ते लोकांक कितें त्रास जातले अशें करचें ना। तेंच्यांनी आतां एक हितून पिराच्यो कोणी तेंच्यांनी डायवर्जनाक ते रोड दवरतले आनी मागीर हेका हात घालतले ते काम। हायवेच्या कामाक लागून हायवेक जोडपी पोरणो रस्तो बंद उडयला आनी एका बारीक रस्त्या वयल्यान येरादारी वळयला। हो रस्तो इतलो अशीर आसा जाका लागून लोकांचो जीव धोक्यात येयला आनी ट्रॅफिक सुद्दां आडावन उरता। हायवेचें काम फुडें चालू दवरचे आदीं हांगासर पयलीं बायपास बांदचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। म्हज्या कावन्सिलराक घेवन मिसेस वांयगणकराक घेवन आनी आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें। हो जो आमचो हायवे आसा जो म्हाराष्ट्राच्यान सुरू जाला आनी सरळ झांट्ये कॉलेजी कडेन गेला। बेजीक इशू आसा तो आमचो हांगा आसा वयर बायली बोड्डे आसा, सो थिसर ते कसो आसा तो आतां हो हायवे करच्या खातीर रोड कटींग केला। सो त्या खातीर लोकांक कशें वतले म्हणून डायवर्शन रोड आमी टेम्पररी करपाक जाय म्हणून कन्सर्न आमचे कडेन एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो गावडे आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, ताका आमी हें दिलां, सजेशन दिलां की तेणी डायवर्शन रोड करचो आनी मागीर तें काम करपाचें। आनी जो पर्यंत तें काम बोड्ड्याचें जो पर्यंत जायना रस्तो तो पर्यंत ह्या रस्त्याक तेंच्यांनी हात लावपाचो ना। ह्या रस्त्यार बेजीक इशू कितें आसा, हांगा तर मेजर हे कंटेनर वता नेस्लेचे बी। सो इवन हांगा काम करतना कशें आसा, हे येदे व्हडले कंटेनर आमी बोड्ड्याचेर आमकां गेल्ले नाका, कित्याक फुडें वचून जर गेले जाल्यार ते भायले पेटीन आनी बोड्ड्या थंय रस्त्याचेर ब्लॉक जातले। सो आमी तांकां सजेस्ट केलां की हे करतना तांच्यांनी ह्या रस्त्याची जी वीथ आसा न्हू ताचो 50-50% करचो, म्हणजे पयलीं सायड बाय डायवर्शन रोड करचो आनी मागीर अर्दे सायडीक करचो आनी वायस वर्सा तशें करपाचें अशें सजेशन दिलां। पूण कशें आसा आमकां डेव्हलपमेंटूय जाय, सो लोकांनी मातशें पाशियेंस काडपाक जाय। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोयेकार।